नमस्कार, पळोवया प्राइम खबरो। मीना खणीचे लिजांचे नूतनीकरण करपाक कोर्टांत वचपाची मायनिंग विरोधी एनजीओची तयारी। सरकारान सुरू केल्ले प्रक्रियेक आडमेळी हाडपाचे यत्न। आनीक 10 लिजांचे नूतनीकरण सुरू। सरकारान मिनाच्या डंपांक हात लावपाचो विचार करचो न्ही, ते परस मायनिंग बेगीन सुरू करपाचो यत्न करचो। खासदार सार्दिनाची मागणी। सार्दिन म्हणटा मोपाच्या नांवान राजकारण नाका। मुरगांवच्या शाळेंत बलात्कार जाल्ले चलयेच्या बापायन थारायिल्लो बेमुजत उपास घेतलो फाटीं। भुरग्यां न्यायालयान 18 फेब्रुवारीक प्रत्यक्ष कोर्टांत हजर रावचे म्हूण पुलिसांक काडल्यो नोटीशी। फोंडें पालिकेचे वेंचणुकेचें काम फेब्रुवारीचे 3रे सप्तकांत सुरू। सरकारान हायकोर्टाक दिली वेंचणूक कार्यावळीची म्हायती। वेंचणूक बेगीन घेवची म्हूण नगरसेवक गेल्लो हायकोर्टांत। वेंचणूक चड करून मायान। पणजे 6 दुकानाचेर वजन माप खात्याच्यो धाडी। सुमार 15 लाखांचो म्हाल जप्त। पॅकिंगाचो दर्जो पाळ्ळो ना म्हूण घाल्यो धाडी। आणि स्वामी विवेकानंदाच्या सार्धशती समारोहा निमतान सोमारा देशभर सूर्य नमस्कारांची कार्यावळ। गोंयचे 12 तालुक्यांतल्यान 50,000 भुरगीं घालतलीं एका बरोबर सूर्य नमस्कार। खबरो विस्तारान। गोंय सरकारान सुरू केल्ले खणीचे नूतनीकरणाक आव्हान दिवपाची तयारी मायनिंग विरोधी एनजीओनी चलयल्या। लिजांचे नूतनीकरण करून सरकार सुमार 800 कोटींचो महसूल उबो करूंक सोदता, मात ही प्रक्रियाच बेकायदेशीर अशें एनजीओक दिसता। ताका लागून कोर्टांत वचपाचेर तांचो विचार चल्ला। दुसरे वटेन आनीक 10 लिजांचे नूतनीकरणाची प्रक्रिया खण खात्यान सुरू केल्या। मायनिंग लिजांचे नूतनीकरण करपाच्या सरकारी निर्णयाक सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिवपाचें गोवा फाउंडेशनान थारायलां। मायनिंग प्रश्न सुप्रीम कोर्टा मुखार आशिल्ल्यान मायनिंग लिजांचे नूतनीकरण सरकार करूंक शकना अशें फाउंडेशनाचें म्हणणें आसा। खण खात्यान ह्या आदींच 5 खणींचें नूतनीकरण केलां। रिन्यूवल ऑफ मायनिंग लिजीस आसात ना, हे सरकारान करूंक जाय नासले। सरकारान स्वता म्हटलेलें आसा की इतर काही लीगल आसात, हेचो अर्थ बाकीच्यो इल्लीगल आसात। जोपर्यंत लीगल खंयच्यो आसात आनी इल्लीगल खंयच्यो आसात हे जोपर्यंत सरकार सोदून काडिना तोपर्यंत एकय खणवाल्याची मायनिंग लीज आसा ती रिन्यू करप ना। मायनिंग लिजांचे नाविनीकरण करपाच्या निर्णया आड सुप्रीम कोर्टात वचपाची तयारी गोवा फाउंडेशनान चलयल्या। खण खात्याकडच्यान म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत सुप्रीम कोर्टात वतले अशें पर्यावरण वावुरपी रमेश गावसान सांगलें। सगळ्योच लिजी बेकायदेशीर आसा अशा प्रकारचो स्टेटमेंट काल प्रशांत भूषणान केल्लो आसा। आता जर सगळ्योच लिजी जर बेकायदेशीर आसा असो एक स्टेटमेंट जर केल्लो आसा आनी जे हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टाच्या समोर आता तो मॅटर आसा, अशा वेळाचेर सरकार जर लोकायुक्त तयार करता जायत, सरकार जर ट्रान्सपरन्सी म्हणटा जायत, सरकार जर झिरो टॉलरन्स फॉर करप्शन म्हणटा जायत, जाल्यार हे सगळे जोपर्यंत भायर येना आणि निकालान येना, म्हणजे जशें सुप्रीम कोर्टान हे सगळ्या गजालीच्या बाबतींतलो निकाल दिल्या नंतर खरे कोण खोटे कोणी सिद्ध जाल्या शिवाय कोणाचीच मायनिंग लीज आसा ती रिन्यू करप ना। हो हे जे प्रिन्सिपल आसा, प्रिन्सिपल ऑफ लॉ म्हणटात तशें, इन प्रिन्सिपल हे मान्य करूंक जाय आसलें आनी लीज रिन्यू करपा खातीर कोणाचीच एप्लिकेशन घेवंक जाय आसली। पण ह्या तरी आसतनाच्या प्रकाराचेर बहुतेक गोवा फाउंडेशन कदाचित एडिशनल एक एफिडेविट फायल करण्याची शक्यता नाकारू नजो। तातूंतल्यान सुमार 800 कोटी रुपयांची येणावळ उबी करपाचो सरकाराचो आवेस आसा। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी। सरकारान मिनाचे डंपांक हात लावपाचो विचार करचो न्ही अशें काँग्रेसीचो दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिन म्हणटा। सरकारान सुप्रीम कोर्टांतल्या मायनिंग केशींत बरो आदोगाद घालचो। गोंयचे कायदेशीर मायनिंग जाता तितले बेगीन सुरू जावंक जाय अशें सार्दिन म्हणटा। दक्षिणेंतले कांय राजकीय फुडारी लोकसभा वेंचणुके खातीर मोपाचें राजकारण करतात, पूण मोपाक आपलो पुराय तेंको आसा म्हणपाचें सार्दिनान स्पश्ट केलां।
because some dumps may be 40 years old. We don't want again to open the Pandora's box. If there are fresh dumps which have been kept there to be transferred to the harbour, fine. But otherwise, if they are old dumps, on some areas they have already planted, others are waiting for plantation. They cannot be touched. That's why we must make sure that we send, or the state government, engages a very good counsel which can argue there and make the Supreme Court understand all those who were in illegal mining, the money should be recovered from them. I am for Daboli airport for posterity. But I'm looking at Goa 50 years ahead. So that's why if another airport comes in Goa, I'm not against. But one thing I want to make it very clear. That should not be punishment for our people from the south. Ata eleição bogle pauda munba matai. If I have itlo doubt that Daboli bon portolo, I will myself lead the morcha. मुरगांवचे मुळावे शाळेत बलात्कार जाल्ले चलयेच्या बापायन बुधवारा सावन थारायल्लो बेमुजत उपास फाटी घेतलो. भुरग्या न्यायालयान पुलीस अधिकाऱ्यांक नोटीशी काडिल्ल्यान ताणें उपास फाटी घेतला. भुरग्या न्यायालयान केशीची चौकशी करपी पुलीस अधिकाऱ्यांक 18 फेब्रुवारी कोर्टासामकार हजर रावंक सांगला. गुन्यांवाचे पुरावे ना करपी स्कुलाची मुख्याध्यापिका, शिक्षक आनी क्लार्काक अटक करचे म्हूण चलयेच्या बापायन भुरग्या न्यायालयांत मंगळारा अर्ज घाल्लो. Our second request to the court is also to immediately file an FIR and arrest the headmistress, the class teacher and the head clerk, who together destroyed all vital evidence after the rape of this young girl. We have also asked the court to register an FIR and immediately arrest the official of the MPT who had the audacity to carry a draft of 5 lakhs and offer to the father of the victim in order to try to hush up this case. आमचे दोतोर बाबान बाब एडवोकेट आयरिस रॉड्रिगेज हाणे म्हाका रिक्वेस्ट केला आनी म्हाकाय बी आमचे इंडियन ज्युडिशरी आनी चिल्ड्रन्स कोर्ट म्हाका जस्टीस मेळटली अशी म्हाका दिसता. त्या कालूच ताणें केस फायल केली, आज रोखडीच ताणें ताबेतोर ऑर्डर धाडली आनी म्हाकाय बरें दिसलें. आनी सगळे पेरंट्सूय म्हज्या सांगाता आसले आनी सगळे पेरंट्सांनी म्हाका रिक्वेस्ट केला देखून हांवें हांगा स्ट्रायक परतून घेता. घेऊ एक व्यावसायिक विसव.